दीस सोमार सप्टेंबराची 15 तारीख 2025. भाग्यवन अंकवार मरी दुखेस्त माता. पहिल्या मासा हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 ओळ 7 ते 9 पर्यंत. जेजू ह्या संवसारी असताना आपणाक मरणांतलो वाटावंक शकतले लागीं बोब घालन आनी दुकां गळोवन प्रार्थना आनी विनोती करूंक लागलो. ताच्या माणकुल्या खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्ण कायाच्या शिखराक ताका उबारतस ताची उतर पाळटल्या सो मेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 31 2-3, 3-4, 5-6, 15-16 आनी 20. श्लोक. तुज्या मोगान म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. तुजे थंय सर्वेस्परा हांव आसरो घेतां. म्हाका केदींच लजे घाली नाका. तूं नितीवन देखून म्हाका सुटका लाभय. म्हजे विनवणेक कान दी. तुर्तान म्हाका सोडोवंक ये. श्लोक. तुज्या मोगान म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. जा तूं म्हजें खडाप, म्हजें थारो. जा तूं म्हजें कोटें, म्हजे भद्रतेचो आसरो. वय खरेंच तूं म्हजें खडाप आनी म्हजें कोटें. देखून तुज्या नांवा प्रमाणें म्हाका वाट दाखोवन चलय. श्लोक. तुज्या मोगान म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. सोर्या मांडिल्ल्या जाळांत हांवें संपटानाशें म्हाका राख. कित्याक तुमचो म्हजो आदार. तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा, म्हज्या विश्वासी देवा. श्लोक. तुज्या मोगान म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव अशें म्हणटा. म्हजें जिवीत आसा तुज्याच हातांत. म्हजी पाट धरतल्या दुस्मानांच्या हातांतलो म्हाका निवार. श्लोक. तुज्या मोगान म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. तुजी भयभक्ती आदरतल्यांक तुवें दाखयल्लें उदार मोन, तुजो आसरो सोदतल्यांक सक्ता मुखार तुवें केल्ले उपकार हा कितले अपार. श्लोक. तुज्या मोगान म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. उद्गार. अलेलुया अलेलुया. सदैव भाग्यवंत अंकवार मरी मरणाविणे रक्त साक्षांचो मुकुट जोडूंक पावली. सोम्याच्या खुर्सा म्हणली. अलेलुया अलेलुया. शुभ वार्ता. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 19 ओळ 25 ते 27 पर्यंत. जेजूची आवय, ताचे आवयची भयण क्लेओफासाची पतीन मरी आनी मागदलाची मरी ताच्या खुर्सा बगलेन उबी आशिल्ली. आपल्या आवयक आनी तिचे बगलेन आशिल्ल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची कन्न घेतली. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. अंकवार मरियेक आपल्या पुता जेजू थंय सर्व कश्ट सोसूंक सकत आनी बोळ मेळिल्लें. सिमियोन सांगले बरी तिच्या काळजान दुखाची तलवार रंवली तरी सर्व देवाची खुशी म्हणून स्विकार करून तिणें सोंसलें. आमच्या कश्टांचे घडयेंनी आमी जेजू थंय आमची सकत आनी बोळ सोदयेत. ती खुर्सा मुळांत उबी आशिल्ली म्हणली उतरां आमकां तिचे विशीं जायते सांगता. ती रुदान करून, बोबाट मारून, शिराप घालूंक नातली, बगार उबी आसली. ती धैर्यादीक आवय. सगळी परिगत उलटी आसल्यारी ती देवाच्या विश्वासपणाचेर दुबावली ना.
काळोखा उपरांत उजवाड, मरणा पलतडी जिवीत आसा म्हणलें धैर्य तिका आसलें. आपयल्लो देव विश्वासी म्हणली तिची थीर पातिणी तिका धैर्यान कुर्सामुळी उबी रावूंक धैर्य दिता. आमची आनी आमच्या कुटुंबाची आवय जावन ती आमच्या कश्टा वेळार धैर्यान उबे रावूंक आमकां मजत दिवं. आमी तिची खरीं भुरगीं जावन तिच्या पुताची विश्वासी भाव भयणी जावंक आमचे पासत ती विनंती करूं.